तामिळनाडूतले कांची कामकोटी पिठाचे शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती आणि हेर 22 आरोपींक देवळाच्या व्यवस्थापकाच्या खून प्रकरणात कोर्टान निर्दोष सोडले। शंकराचार्याच्या अटके उपरांत 2004 देशभर गाजिल्ले हे केशीचो 9 वर्सांनी पॉंडिचेरी कोर्टान निकाल दिलो। मठाचो व्यवस्थापक शंकर रामनाच्या खून केशीत 23 जाणांआड पुलिसांनी आरोपपत्र घाल्ले। चडशे साक्षीदार घुविल्ल्यान केस भायर पडली। 2004 जयललिता तामिळनाडूची मुख्यमंत्री असताना हे प्रकरण घडिल्ले। 3 सप्टेंबर 2004 कांचीपुरमातले वरदराज पेरुमल देवळाचो व्यवस्थापक शंकर रामनाचो गूढ पद्धतीन खून जाल्लो। कांची कामकोटी पिठान मोठ्या प्रमाणात अर्थीक गैरव्यवहार चल्ल्यात म्हूण शंकर रामन आरोप करतालो। ताणें ते विशीं मिडिया कडेनय पयलीं पत्र व्यवहार केल्लो। अकस्मात ताचो खून जालो। हे केशीन शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ताचे सहाय्यका सयत 23 जाणांक अटक केल्ली। शंकराचार्याचे अटकेन हे प्रकरण बरेच गाजिल्ले। चौकशी यंत्रणांचेर राजकीय आनी थळावे मठाचो दबाव येवं नये म्हूण ही केस तामिळनाडूंतल्यान पॉंडिचेरींतले कोर्टान व्हेल्ली। 9 वर्सां उपरांत बुधवारा हे केशीचेर निकाल लागलो। The learned judge has acquitted all the accused, and further he has stated that the prosecution has failed to prove the motive, and there was no conspiracy, and also all the witnesses have been turned. Most of the eyewitnesses, crucial witnesses, have been turned hostile, and there was no corroborating evidences, and so the learned judge has acquitted all the accused. All the 24 or 23 accused. So what was the reason? Why? Motive has not been proved. There should be a material. There should be a prima facie case. When there is no prima facie case, what is the necessity for the government to unnecessarily to go for the appeal? What is your message to the government? No. Government did not involve in this matter. They have only in the year 2004. At the time the police only registered case. The police only investigate the matter. The police only file a charge sheet. In this matter, the government did not show any interest or did not act against any one of the accused in this case. शंकर रामनाची बायल आनी चली धरून 20तले एकाय साक्षीदारान पुलिसांचे केशी प्रमाण साक्ष दिली ना। ते शिवाय हेर 83 साक्षीदार आशिल्ले। साक्षीदारांनी आरोपींक वळखूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांचे आरोप आनी दावे भायर पडले। शंकराचार्याची मानहानी केली म्हूण आता भाजपाचे फुडारी जयललिता कडच्यान माफी मागतात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सध्या साश्टीत चोरांक बरे दीस आयल्यात। बुधवारा फांतोडेर नावेली नागमोडे ग्रेसेन्सिया कार्वालोचे घर फोडलें। चोरांनी तिचे हात आनी तोंड बांदले आनी आंगावेल्यो भांगराच्यो वस्ती फारायल्यो आनी कांय सामानूय व्हेलें। राती 2:30 ते 3 मजगतीं ही गजाल घडली। 4 जाणांची टोळी आशिल्ली। हे घडटना घरांत तिचो पूत, सून आनी भुरगीं आशिल्लीं, मात कोणाकूच पत्तो लागलो ना। मंगळारा राती राय असोच बंगलो फोडिल्लो। 2:30 सुमार हांव उठोलें, टॉयलेटांत गेलें आनी मागीर वचून हांव कामांचेर न्हिदलीं आनी रोखडी न्हीद पडो ना म्हाका आनी थोड्या वेळान लायट हांवें ऑफ केली आनी मागीर म्हाका न्हीद पडली। सडनली चोग जाण येवन उबे रावले म्हजे बगले कामांचेर आनी म्हाका सारकें हें केलें, एनसर्कल केलें। एकल्यान हाती दवरलो, हात हाटले, हात हाट बांदलो आनी हांवें केलें मातशें भिली हांव। तेन्ना म्हजें तोंड बांदलें तोंड आनी मागीर हांवें जाप काडूंक ना। रोखडेच तेणी इतू फास्ट हाती कांकणां ओडिली, गोड्या सोरपड काडली, बोटां मुदी काडल्यो आनी थिंगा मेजा चाय आहलो ती काण गोडरेजी लागोत कामां पडेल तेणी, पूण ती लागोन ना तेंकोडे आनी मागीर रावूंक ना। हें सगळें आलमारी उडची करून रॅन्सॅक केलें तेणी आनी धांवले रोखडेच। कोण आसलो आनी घरान? म्हजे बगले कोण नासलो। आनी घरान कोण नासलो? आहा, चेडो, सून, कांय कळना, भुरगीं ना, तांकां कांय कळना। फाटलीं 10 वर्सां भाडें भरूंक नाशिल्ल्या न्यू मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी म्हयन्या भितर भाडें भरलें ना जाल्यार त्या दुकानांक सील मारतले अशी शिटकावणी मुखेल अधिकारी दिपाली नायकान दिल्या। ह्या पसरकारांक रोखड्योच नोटीसो धाडपाच्यो आसात। मडगांव फेस्ता वेळार लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून फेरी फक्त 7 दीस दवरपाचें पालिकेन थारायलां। मडगांव न्यू मार्केटांतल्या वेपाऱ्या कडच्यान मडगांव पालिकेक सुमार 7 कोटी येवपाचे आसात। हे पयशे वसूल करपाक मुखेल अधिकारी दिपाली नायक नेटान कामाक लागल्या।
आमी आतां 430 कितले जाणांक नोटीसी काडिल्ली आसा आनी तांचे कडल्यान आमकां 7,45,0736 रुपीज येवपाचे आसात आनी तातूंत 3 करोड म्हाका मार्केटांतल्यानूच येवपाक जाय, न्यू मार्केटांतल्यान. म्हणजे इतले सगळे आसतना आनी दुसरे थंय 570 आउटलेट्स आसात दुसरे डिफरंट तातूंतले 69 लोक रेग्युलर भरतात आनी बाकी सगळे इरेग्युलर आसात. नोटीस काडपाची एक 15 दीस टायम दितले आमी. 15 दिसां नंतर बंद जाल्यार हांव वचून आस्थापन सील करतलें. मडगांव फेस्ताची फेरी 7 दिसच चालू दवरपाचो निर्णय पालिका मंडळाच्या बसकेंत जाला. फेरयेच्या प्रश्नावयल्यान बसकेंत बरोच बोळा जालो. पयलें म्हणजे आमी तें फेस्त 7 दीस दवरतलीं आनी 7 दिसां खातीर आमी 400 रुपया पर डे आतां हें करतलीं. 500 रुपया प्लस गार्बेज फीस घेतली आमी, कित्याक एवरी टायम आमी पळयतात जेन्ना फेस्त जावन वता तेन्ना थंय पळोवपाना इतलो कचरो उडयल्लो आसता. आय वील बी गिवींग देम 5 मोबायल टॉयलेट्स will be put up there. 8व्या दिसा एक दीस तांकां शिफ्टिंग करपाक टायम मेळटलो. 9व्या दिसा वचून सगळें पळोवन नाल्यार तांकां फायन पडटली आनी तांचे गुड्स हांव कॉन्फिस्केट करतलें आनी रिटर्न करचें ना. मडगांवच्यान प्रुडंटा खातीर समीर भट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.